गव्हाणे विकास कॉर्पोरेशन बँकान चोरांनी 18,900 रुपया फारायले। चोरांनी आलमारींतल्यान हो पैसो फारायलो। बँकान सीसीटीव्ही नाशिल्ल्यान कांय पुरावे मेळूंक ना। वाळपय पुलीस फुडलो तपास करता। आयडेक्स गोवा खातीर सत्तरच्यान निलेश परवार। आमची मागणी म्हणजे आमकां संस्था जाय न्हू हांगासर म्हणजे बरे जबाबदारीन हांगा चलोवचें अशें आमकां दिसता। आतां जेन्ना चोरी जाली चेअरमॅनाक कळ्ळें तेन्ना कसो तरी हांगा येवपाकच जाय आसलो न्हू। पुलीस येयले तरी कोण ना, पुलिसाक कळयलें पूण एकटो डायरेक्टर सुद्दां येवंक ना। समज चेअरमॅन ना न्हू पूण एक तर डायरेक्टर येवपाक जाय आसलो, तोय बीन हांगा ना। म्हणजे आमी हांगा समजपाचें कितें की आमी म्हणटा अशें की तुमी ताका सामील आसा नाजाल्यार तुमी एकटो कसो हांगा येवंक ना। ही जबाबदारी आसा न्हू, डायरेक्टरांची जबाबदारी आसा। डायरेक्ट हे पद्दतीन तुमी हांगासर वावुरता जाल्यार तुमी आयज एकटो कसो पावोंक ना। म्हणजे आमी अशें समजूंक शकता की तुमी ताका सामील आसा। आणि आता सकाळी चोरी झाल्या आणि आता दनपारची 12 झाली तरी अजून एकटो डायरेक्टर हांगासर पावूंक ना। तिगत मेंबर आणि डायरेक्टर म्हणून आणि आपण जाय ते करता। तर चोरी झाली म्हणून एकट्यान तरी हांगासर येवपाक जाय आसलो न्हू, पूण एकटो येवंक ना। तुम्ही तांकां कॉन्टॅक्ट बी केलो? सकाळी तांकां येतकच त्यांनी कॉन्टॅक्ट केला तेंचे कामगारांनी, पूण ते अजून हांगासर पावूंक ना 12 झाली तरी। आणि तांकां कितले फावटी सांगले कितें तरी सेक्युरिटी नाल्यार एक कॅमेरा तरी हें करा म्हणून, ते आयकना। कित्याक पयलीं चोरी जाल्लेच आहा न्ही हांगासर, ते सांगले ते कितें तरी हें करिना। हांव सच्चे सारकें हांगासर येयलें, ओपन केलें सेटल आनी सेटल ओपन करून येयलें। तितल्यान गिरायक एक येयलें आनी पयल्यार गल्लो ओपन केलो हांवें। गल्लो ओपन करतालो भितर कॅश ना। मागीर हांव ताबडतोब सांगलें गल्लो म्हणजे खंयचो? हांगा आरमारीन कॅश दवरलेली पळय ती ओपन केली आनी पयल्यार कॅश नासली भितर। कितकी कॅश केल्या? हांव कॅश हँडल करिना, तो कॅश तो मेजता न्हू, तो सांगतालो 18,900 आसा म्हणून। आनी कितें सामान बी तशें कितें? ना सामान बी कितें व्हरोंक ना, सगळें तश्शें आहा। ही सोसायटी गेल्या 50 वर्सां पयलीं स्टार्ट जाल्ली आनी खूब प्रॉफिट जाल्लें आनी खूब गोंयभरांत तिचें नांव प्रसिद्ध जाल्लें। आतां ह्या एक 10-12 वर्सांक तिचें मातशें हें कमी जालां। आतां कमी जालां म्हणजे कितें आसा, हांगातले आतां जे आतां आमचे डायरेक्टर कम्युनिटी हे आसा पळय तेंचें लक्ष ह्या सोसायटी कडेन ना। ही सगळ्या सोसायटी अख्ख्या लोकांची। आतां आमी ही सोसायटी केन्ना स्थापन ही बरे लोकांक सोयी मेळची ह्या खातीर हांगा सोसायटी स्थापन केल्ली। आतां ज्यो जाय तर हांगा सोयी हांगा मेळना। हांगा मेन म्हणजे तेंचें चुकलां, हांगासर तेंचे कॅमेरा लावपाचे आसता। सगळ्यांक आतां ते कायद्यान आसता बसोवपाचे, तेंचे ते बसोवंक ना। ते बसयले आयज खंय तरी दिसता आसलो की हो खरें कोण तरी चोरी करता। आनी ही गोवान ही तिसरी चोरी। पयलीं 4-5 वर्सां पयलीं बँक फोडलेली, तेज्या उपरांत देवळांत चोरी केली, तेज्या उपरांत आतां ही सोसायटीत चोरी केल्या। जे गव्हाणे भागांत ह्या इकेरीत म्हाका दिसता कोण तरी जाणो जालो व्यक्ती हांगासर ही चोरी करपाची प्रयत्न करता। आमी आतां पुलिसांनी हे करून सगळो एस्टिमेट हे आपलो पंचनामो करून गेल्ले आसा। आमचे इतले पुलिसांनी मागणे की तेजो हो सवयीचो मनीस कोण तरी आसतलो। इकेरी एक तिसरी चोरी म्हटल्यार तेंचे तेजो शोध लावचो। आनी आमची ती आतां एक भंय निर्माण जाला, एक सोसायटी जाला। आतां फुडें कोणाक घरांत सुद्दां फोडपाक फाटीं फुडें कोण आसचें ना। एक सादारण देवळाचें कांय इल्लें आसा फोडपाक पळयना, ते घरा फोडपाक रावचें ना। पूण आमच्या ह्या सायडीच्या लोकांक सुद्दां तितको आतां काळजी आपल्या घराची घेवपाची गरज आसा।